अर्णब गोस्वामी हांकां अटक करून महाराष्ट्र सरकारान पत्रकाराचो आवाज दामपाचो यत्न केला आनी ह्या घडणुकेचो तशेंच महाराष्ट्र सरकाराचो गोंय भाजप युवक मोर्चान निषेध केला। आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट। आयज तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली की सकाळी कितें घडलां तें तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें न्यूजार कसो आमचो जो रिपब्लीक टीव्हीचो हे आसा रिपोर्टर ताका कसो पुलिसांनी उखलून व्हेलो पळय तो। आयज खरोच म्हटल्यार आमकां असो दिसता की मिडियाची जी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आहा तेजेर खंय तरी एक अन्याय जाल्लो आसा आनी खंय तरी आमी मिडिया थ्रू आमचे खुबशे इश्यू लोकां मेरेन पावयता, पूण आयज खंय तरी मिडियाकूच महाराष्ट्रांतले सरकार आसा हेणी उखलून व्हेल्लेलें आसा आनी आमी खरें आयज हांगा निशेध आमची नोंद करपा खातीर आयज आमी हांगा सगळे उपस्थित जाल्लेले आसा। ही महाराष्ट्रांतलो जो काँग्रेसचो आनी शिवसेनेचो सरकार आसा हो म्हटल्यार सोनिया सरकार जावन आसा। आमी पयलीं आमचो बाळासाहेब ठाकरे आसले तेजे सरकार तेजे जे लिडरशीप आसली ताका आमी मानताले, पूण हे उद्धव ठाकरेची जी लिडरशीप आसा ताका आमी मानिना, कित्याक ही सगळी डिसिजनां जो घेता ती वयरसून खंयसून तरी इटलीकसून येता खंय दिसता आमकां। आनी आयज आमी हांगर तेजो निशेध करता। पुराय गोंयाच्या वतीन आयच्या ह्या पत्रकारितेच्या भायर हल्ल्याचो निशेध करता। आयज जो पत्रकारांचेर जो हल्लो जालो, अर्णब गोस्वामीक ज्या तरेन उखलून व्हेलो गेलो, बेल्टांनी मारलो आनी पत्रकारिता ही आपल्या पांया सकयली किंवा ताटा सकयली माजर आसपाक जाय अशे तरेन तांकां संकेत दिवपाचो जो प्रयत्न काँग्रेस प्रणीत महाराष्ट्राच्या सरकारान केला ताजो आमी तीव्र शब्दान निशेध करता। हें चल्लें तें बरोबर न्ही। पत्रकार खरें म्हटल्यार लोकशाहीचो एक खामो। पत्रकार खणून काही बातम्यो लोकां मेरेन हाडटात आनी सरकाराक अनेक विशयाचेर जाप विचारतात। आयज खरें म्हटल्यार इंदिरा गांधीन त्या वेळाचेर केल्ली आणीबाणीचो प्रसंग आसा अशी स्थिती निर्माण जाल्ली आसा महाराष्ट्रांत। हें बरोबर न्ही। पत्रकारांनी ज्या तरेनी ह्या समाजाक वाट दाखोवपाचो प्रयत्न केलो, योग्य ते मार्गदर्शन सरकाराक करपाचो प्रयत्न केलो, ताजें आमी सदांच स्वागत केल्लें आसा। खंयचोय प्रश्न जर सुटावो करतले जाल्यार ताच्या मुळा कडेन वचप हें पत्रकाराचें काम आनी ते इमाने इतबारे करीत आयिल्ले आसा। पण त्याच पत्रकाराक खंय तरी उबारून व्हरप, ताज्या चॅनलाचेर ताज्या आस्थापनाचेर धाडी घालप, ताका रातचे अपरात्री पोलीस स्टेशनाचेर आपोवन व्हरप, ताजेर कोणे तरी हल्लो केलो जाल्यार ताजी पोलीस कंप्लेन करून घेवप ना, ताका पोलीस स्टेशनाचेर 12 वरां बसोवन दवरप, ताजी सादी हें करप ना। हें कितें दाखोवन दिता की हें ब्रिटीश राज चलता। अजुनूय दाण्याचेर किंवा कोणाच्या पिस्तुकाचेर धाक्याचेर किंवा सरकारान केल्ल्या आपूण दाखयतलो तुका मस्ती तुजी जिरेतलो अशे जे शब्दप्रयोग जे आसात ते शब्दप्रयोग करून भिश्टोवपाचें वातावरण चल्लां, म्हणून आमी ताजो निशेध करता।